Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. चारात नवीन कितें आमी कांड करपाक पळयता कळ्ळें तुका जे सायटीर दोनी सायटीर आमकां कळ्ळें की हे खंयचे तरी सायटीक पंप स्टेशन आहेत म्हणून ज्या सायटीर सीएमान आमी क्लियरली सांगले कडेन आसा हे दोनी सायटीर पंप स्टेशन ना बंदार ना आनी चॅकवेल ना म्हणून त्या सायटीर आतां आमकां कानार पडलें की हो पंप स्टेशन येता म्हणून आमचे ते दुलबागर नगरचे थोडे लोक आसा तांकां उदक ना आमी मान करता आनी आमची सदां प्रयत्न आसतलो की तांकां उदक मेळचें म्हणून पूण ताका एक प्रॉपर वे आसा जे आमगे साळावलेचे डॅमाची उदक आसा ती पायपलायन आमगे मिराबागा पर्यंत पावले कडेन आसा ते मिराबागा पंप थंय एक टाकी बांदपाची ते बुस्टर पंप मारपाचे आनी ते दुलबानगर पावोवपाचे अशें हे प्रपोजल आसा हे 2024 घातले कडेन आसा तेजेर हे काय उलयना हे 100-150-200 कोटी काडून परत हे पंपिंग स्टेशन आनी कितें जॅकवेल ते हे करपाक पळयता सीएमाक आमी सांगू एकूच सांगूंक सोदता सीएमाचेर आमकां पुरेपूर विश्वास आसा सीएमान हेजेर आमकां तोडगा काडलेलो आनी तेणी प्रत्येक मिडिया दर इन रिटर्न पसून हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो स्पॅर जाले कडेन आसा आमकां सपोज उदका गरज आसा जाल्यार ती प्रॉपर वे आसा ते आमी सीएमा फुडें जाय जाल्यार आमी बसून तेजे कडेन उलोवपाक शकता तांकां उदक कशें मेळपाचें तें पळय मेन कशें आसा आमी पयलीं जे आमी फाटले ग्रामसभेक जे प्रश्न निर्माण केल्ले हे खंय तरी आयज आमकां अशें दिसता की हे ग्रामसभेक हे सॉल्वूच जायना आमचे इश्यूज सॉल्व जायना सो पयलीं आमी ते क्वेश्चन केल्ले आनी जी ग्रामसभा ही 5 म्हयने कित्याक घेवना हेजेर आमी तांकां क्वेश्चन केलो आयज तुमी पळयल्लें आसा मिडियान की त्या सरपंचा कडेन जो एक्टींग सरपंच आसा हेजे कडेन आयज आन्सर ना कित्याक मुखार व्हेल्ली ती आनी कित्याक ही परत एकदां ती पयर एक डिक्लेअर केल्ली तेन्ना परत पोस्टपोन केली हेय तेंचे कडेन आयज आन्सर ना हे पंचायतीन कशें जालें ना हुकूमशाही जाल्या हांगा सगळे आपूण सरपंच जावपाक सोदतात कळ्ळें न्हू तांकां कितें एक टमाक सरपंच जाल्ले मरे आनी तांकां जे आतां लोक भायर पळय सरपंच म्हणून केन्ना उलो मारता तांकां अजुनूय दिसता पूण सरपंच म्हणून आनी ही परिस्थिती तेंची जाल्ली आसा खबर ना हांकां काय येता आनी हांगा फक्त भाशणां धाडपाची आनी बसपाचें अशें करून आनी धोलपाचें आनी घर वचपाचें जाय ग्रामसभेक उलयले कडेन आसा की आता हर एक ग्रामसभेक जेन्ना पळय लोक हांगा येवन तांचे प्रश्न करतात तेंचे कडेन उतराची अपेक्षा करतात जाल्यार हर एक ग्रामसभेचे पंच जावं सरपंच पण तेंचे कडेन उत्तर ना काय ना घेतात चळवळ करतात झगडे लायतात आनी ती मिटींग मागीर काबार करतात कितें करूं सोदता पंचायत तुमी कितें कशी चलोवपाक सोदता तुमी तेन्ना आमकां आतां आमगे एकूच सरकाराक रिक्वेस्ट आसा तुम्ही मध्यस्थी करात हे पंचायतीचे किती व्यवहार जाला तो बरोबर ना तुम्ही मध्यस्थी करात आणि लोकांक पिवपाचो जो प्रश्न आसा सॉल्व करात